वेळसांवांत रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचेर थंडसायेंत चालू आशिल्लें आंदोलन अकस्मात तापलें। वेळसांव रेल्वे दोट्टीकरणाच्या कामाक लागून 20 परस चड घराकडेन वचपी रस्तो बंद जाल्ल्यान थळावे पेटोवन उठले। थळाव्यांक तेंको दीत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय तशेंच काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान बंद पडिल्लो रस्तो मेकळो करपाक स्वता व्हील लोडराचेर चडून ताबो घेतलो। ताका लागून वाठारांत तणावाची स्थिती निर्माण जाली। स्थिती नियंत्रणांत हाडपा खातीर सुवातेचेर व्हडा प्रमाणांत पुलीस दळाची नेमणूक केल्ली। सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे इलिगली हांगा डबल ट्रॅकिंग करता विदाउट एक्विजिशन ऑफ आज द गोवन जर वाचलो जाल्यार अशें कळटा की एक कोण तरी भायलो रेल्वेचो ऑफिसर सो एक क्लियर आसूंक जाय की सरकार इलिगॅलिटी करता आनी सरकार इलिगॅलिटी पोचोवंक सोदता। आमी जर उरिल्ले लोक ओग्गी रावतले जाल्यार हें जावचें ना। पयलीं म्हळ्यार हांगाचो आमदार खंय आहा, पयलो प्रश्न म्हणटा आमदार खंय आहा। आपल्या लोकांचे जर ताका पडूंक ना जाल्यार आमदाराक दाखोवंक दिवचें पडटलें की आमदार ताणें ही हॅज टू रिजाइन। रेल्वे ट्रॅक इज क्लोज बाय, यू कॅन स्टार्ट विथ द रेल्वे ट्रॅक, दॅट इज वॉट यू हॅव टू स्टार्ट विथ। सारकें लागीं आहा तें दिश्टी पडटा। इलिगॅलिटी इज बीन इन्स्टिट्यूशनलायज, इलिगॅलिटीच लिगल म्हणून सरकार सांगता ना करूनी तें आनी कोणाक लागता तें लागून तें मरता जाल्यार मरुनी सिनियर सिटीजन आहा बेगीन वतले। हो एटिट्यूड आहा सरकाराचो, असो सरकार खंयच म्हाका दिसता खंयच ना। सरकार जो बदललो जाल्यार हें जर काम जालें जाल्यार मागीर सरकाराक तें रिवर्स करपाक डिफिकल्ट जातलें। फॅक्च्युअल बिकॉज हांव सरकारान आशिल्लो हांव जाणाय ताजे खातीर आतां कितें तें करपा जाय। गोंय बरें जातलें हें फाल्यां। इल्लिगल तुजे घराचेर रस्तो सोडयतले रे, कोणाक रस्तो व्हडलो करूंक नाका। विदाउट लँड एक्विजिशन घर मोडून रस्तो करतले, एलाव करतले आमी ना। कोल हाडपाक फक्त बीजेपीच म्हणून दोन नाका, सगळे इनवॉल्ड आहा। कोल काल येवंक ना हे तकलेन दवरात। म्हाका तें राजकारण उलोवपाचें ना, कित्याक राजकारणाक तुमी म्हणटले हांव म्हजो एजेंडा घेवन आयला। हांव आयला तुमकां सपोर्ट करपाक आनी तुमी जे कितें एक्शन फुडली घेवपाक चिंतताले तेन्ना हांव तुमचे बरोबर आसतलो आनी फुडें आसतलो। पहिले की हे प्रमोद सावंताचे सरकार गोंयकारांक बुलडोज करून तांणी जबरदस्ती डबल ट्रॅकिंग गोंयांत केलें आनी हे डबल ट्रॅकिंग केल्लें फक्त एकूच कारणाक लागून म्हणटा तें कोळसो गोंयांत वाडोवपाक, कोळशाचें प्रमाण वाडोवपाक। आतां गेल्ली 8 वर्सां 46 लोक जांचो एक्सेस घराचो बंद जाला। आज म्हाका दिसता वेलसांवच्या लोकांनी आनी सगळे गोंयच्या जनतेन बाब विजय सरदेसाय हांगा आसा जो सदांच ह्या कोळशाच्या विशयाचेर विधानसभेनूय ताणें प्रश्न हे मांडल्या। ही इज स्पीकिंग इन द असेंब्ली ऑल्सो। पूण आमी पळयता की प्रमोद सावंताचे सरकार सदांच बुलडोज करता। आज हांव खरें म्हणल्यार गोंयकारांक एप्रिशिएट करता की आज गोंयकारांनी ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराक दाखोवन दिलें की तूं जर तर आमच्या घरान जर घुसलो जाल्यार आमचे कडेन ताकद आसा तुका बुलडोज करून भायर उडोवपाची। 2027 आज गोंयकारांनी हो ट्रेलर पळयला की आज वेलसांवांक ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आमी बुलडोज करून आज प्रायव्हेट प्रॉपर्टींतल्यान उडयलो। सगळ्या कडेन मागता की 2027 ह्या भारतीय जनता पार्टीक आमी हांगाच्यान काडून उडोवया आनी एका दिसा भितर तुमचे कितें प्रश्न आहा ते सगळे मिटोवया। गोंय म्हणलें त्या गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाक एक हक्क आसा आपल्या घरा वचपाचो। सरकार घरा वचपाची वाट आडयता आनी मुख्यमंत्री एका वटेन सांगता की अंत्योदय तत्वाचेर म्हजी सरकार जाता। अंत्योदय म्हणल्यार कितें भावानो, समाजाचो शेवटचो घटक जाका आमी आदिवासी आसात, वनवासी आसात, वंचीत असो हो सगळो जर तूं म्हणटा जाल्यार ते तुवें पाळपाक जाय। म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान परत एकदां हें सगळें पळोवपाक जाय। गोंयकारपण जर आमी राखतले, गोंयचो एकवट आनी भावचार जर राखतलो जाल्यार सबंद गोंयच्या लोकांनी ह्या जाग्यार येवन सगळ्यांनी प्रोटेस्ट करपाक जाय। हांव तर काणकोणच्यान तयार आसा, बाकीच्या सगळ्या लोकांनी येवपाक जाय आनी आमचे जे भावांचेर जो अन्याय जाला त्या आवाजाक आमी तेंको दिवन हो आवाज मोठ्या प्रमाणात करपाक जाय आनी सरकाराक दाखोवन दिवपाक जाय तुम्ही खंयच्याय भावाक जरी खंयच्याय जाती धर्माच्या भावाक जरी त्रास केलो जाल्यार गोंयकार म्हणून आमी सदांच मुखार आसतले म्हणून। हो डेव्हलपमेंट आमकां गोंयकारांक न्हय म्हणटूच आमच्या गोंयांत नाका आनी लोकांक मोटरेबल रोड आसूंकूच जाय आनी हे
सरकारान पळोवंक जाय आयज सरकार गोंयचो न्हिदला तर तुमी लोकांनी ह्या सरकार निवडून काडलो तो बारीक चिंतात आयज कितली वर्सां जाली हो सरकार आमकां चलयता कितें गोंयच्या पासत केला सेकंड ट्रॅक येयल्यार निसंटोन आसतले आमचे गोराचे निसंटोन आमचे साउदीचे निसंटोन बिकॉज बेसिकली हे सेकंड ट्रॅक इज टू ट्रान्सपोर्ट कोल आता हो कोल हिंगासून खूंय व्हरतात मोस्ट ऑफ द कोल इज गोइंग टू कर्नाटका द गव्हर्नमेंट टू वेक अप इट्स टाइम यू टूक अ स्टँड people elect you to work for them, to make sure that life is healthy for them. Because coal, as said just now, is going to kill us. No, no one is approved, but we have forced to take law in hand because on Friday and subsequent month before we had gone to the collector. Okay. Subsequently, collector had asked for their documentation of the railway. Okay. त्याच्या उपरांत we don't know what has happened with the collector, but what we did is we put letter to all concerned authorities that by Monday if you don't stop work, then we are forced to take law in hand. कित्याक our access has been blocked. We cannot allow access to be blocked. People cannot be landlocked and people मोरोंक उपना हिंगा घरा भितर. So हे अशें चलचें ना. So तेका लागून आमी आयज हो कायदो हातीन गेलेलो कोंकणीन आमी हायर केलो आनी ते कितें करपाचें तें काडलें. Come today to support this and show solidarity to the people of Velsau and the neighboring villages. This needs to be a sustained agitation, not just today's only. We as people need to come down and be there with the Velsau villagers and the neighboring villages to see that this agitation goes on because the government is not going to listen.